आज आम्ही राष्ट्रीय बजरंग दल गोवा ह्याच्यातर्फे DGP आत्ता एक आम्ही निवेदन दिवन येयल्लें आसा। आमकां खबर आसा काल पयर डॉमिनिक जो आसा जो मोठे धर्मांतराचे कार्य जे शिवोली हांगासून करता थंयसर ताका अरेस्ट केले आनी काल ताका बेल मेळ्ळो अशें आमकां कळ्ळां। पण एक म्हणजे आमकां ताका अरेस्ट केल्या नंतर जे पोलीस यंत्रणा जी आसा ह्या पोलीस यंत्रणेन जे काम केल्लें आसा तेंचें एक अभिनंदन करचें अशें म्हणून आमी हे मेमोरंडम तांकां दिवपाक गेल्ले। त्याच बरोबर दुसरें जें आसा की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यांनी सुरवातीच्या ह्या सत्राच्या तेज्या काळान अशें म्हटलां की आमी अशा प्रकारचे कार्य जे आसात धर्मांतराचे ते जावपाक दिवचे ना अशा प्रकारचे त्याने हें केल्लें आनी प्रत्यक्षपळ जी कृती केली त्या कृती संदर्भान तांकां राष्ट्रीय बजरंग दलच्या तर्फे आमी तेंचें अभिनंदन करता। एक ह्या निवेदनान आमी एक 2-3 गोश्टी पोलिसां समोर दिवपाचो प्रयत्न केला। एक म्हणजे हे जी तेंची यंत्रणा जी आसा बिलिवर्सांची ही फक्त शिवोली पुरती ना तर ती गोंयभर अनेक शहरांनी पसरलेली आसा आणि ह्या सगळ्या क्षेत्रांत सगळ्या तालुक्यांनी ह्या सगळ्या हड्ड्यांचे तेंचे हड्ड्यांचे छापो घालचो ह्या पोलीस यंत्रणेन आणि ह्या सगळ्या ठिकाणी ज्यो ज्यो तेंच्यो कारवाई करून त्या सगळ्यांक जे जे काही गोष्टी सापडटा ते तेंच्या ताब्यात घेवचे अशी एक विनंती आमी केल्ली आसा। त्याच बरोबर दुसरो भाग जो आसा तो एका फंडींग सोर्स जो आसा तो खंयचो आसा तर त्याची एक चौकशी करची जाय जाल्यार स्पेशल ऑडिटींग सेल बसोवचे ह्या संदर्भात आणि हेजे फंडींग जे ज्या ज्या भागांसून जाता ते फंडींग त्याचे सरकारान आणि पोलीस यंत्रणेन पळोवचे ज्यामुळे कित्याक आमकां खबर आसा हे सगळे जे धर्मांतरण सगळे जो कार्यक्रम इतके वर्सां गोंयांत चालू आसा ह्या हेतून आमकां खबर आसा की गरीब लोक जो आसा आणि प्रामुख्याने हिंदू गरीब लोक गोंयचो आसा हेका टार्गेट केले वयता आणि ते कशा पद्दतीन टार्गेट केले वयता एक तर तांकां अशें म्हटलां की तांकां हिलिंग केले वयतले आणि दुसरो जो भाग जो आसा तो म्हणजे तांकां आर्थीक मदत आणि ती वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीने आर्थीक मदत तांकां दिवची अशा पद्दतीन ते केले वयता। कन्वर्शन जे आसा किंवा धर्मांतरण जे चालू आसा हेचे सरकारान बेगिनात बेगीन म्हणजे येता त्या विधानसभेन जर शक्य आसा जाल्यार तेंच्यांनी एंटी कन्वर्जन लॉ जो आसा हो बेगिनात बेगीन गोंयांत पारीत करचो ह्या विधानसभेन ज्यामुळे ह्या सगळ्या कामांक जो आसा तो आळो बसतो। शेवटचे राष्ट्रीय बजरंग दल म्हणून आमची हें आसा की हे जे आत्ता धर्मांतरण जाल्लें आसा पूर्ण गोंयभर अनेक लोक म्हणजे काल एक आंकडो आमकां येयला की जवळ जवळ लाखा वयर अशा प्रकारचे हिंदूंचे धर्मांतरण गोंयांत जाल्लें आसा ऑलरेडी। तर ते धर्मांतर जाल्ले जे क्रिश्चन जाल्ले आसा हांकां जर इच्छा आसा तेंची इच्छा जर आसा जाल्यार तेंच्यांनी परत एकदा हिंदू धर्मान येवपाक कांयच तांकां हरकत ना। राष्ट्रीय बजरंग दल ह्या सगळ्या लोकांक जे गेल्ले आसा धर्मांतर केल्लें आसा तांकां परत हाडपाची जी क्रिया आसा तांकां जे मार्गदर्शन करपाक हे सगळें मार्गदर्शन राष्ट्रीय बजरंग दल करतले अशें एक आमी आश्वासन दितात। आणि त्याच बरोबर जे काही मंत्री हेच्या पयलीं अशें म्हणटाले की हांगासर ह्या गोंयांत धर्मांतर जायना अशें जे म्हणटाले तांकां ही खरी म्हणजे एक चपराक आसा की हे सगळे कांड डॉमिनिकचे अरेस्टचे कांड जाल्या नंतर त्या मंत्र्याक कळ्ळां आसतलें की गोंयांत मोठ्या प्रमाणात जे आसा ते धर्मांतर जाता